बिट्स पिलानीचो विद्यार्थी ऋषी नायराच्या मरणाक लागून गोंयभर बोवाळ पडला। ऋषी नायराक दुबावीत पद्धतीन मरण आयल्या उपरांत प्रशासन आनी सरकार जागे जाल्यात। ह्या विद्यार्थ्याक मरणाची चौकशी सुरू आशिल्ल्याचे पुलीस तशेंच मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केला। दुसरे वटेन बिट्स पिलानी कॅम्पसांत 5व्या विद्यार्थ्याक मरण आयिल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडलो। कोडार बेतोडा हो कष्टकारी समाजाचो गांव। IIT आयल्यार आमची शेतां भाटां नश्ट जातली, तेन्ना आमच्या गांवांत आमकां IIT नाका अशी भुमिका कोडार गांवच्या लोकांनी घेतिल्ली। ताचेर थळावो आमदार आनी उदकासत मंत्री सुभाष शिरोडकाराक विचारल्यार ताणें ह्या विशयाचेर हात जोडून उलोवपाक न्हयकार दिलो। भुंयगत लायटीचे केबल्स घालपा खातीर सगळे कडेन रस्ते खणून दवरल्यात। हाचो प्रवाशांक त्रास सोंसचो पडटा। पावस सोंपले उपरांत रोखडेच खणून दवरिल्ले रस्ते दुरुस्त करतले म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें। म्हापशा गांवसावाड्यार एका भाड्याचे कुडीत बेकायदेशीरपणान तयार करपी देशी धंयच्या युनिटाचेर अन्न आनी वखदां प्रशासनान धाड घाली। गरजेच्या परवान्या बगर फाटल्या कांय वर्सां सावन हे युनिट चलताले। कारवाये वेळार FDAन संबंधीत बंदयाक 20,000चो दंड घालो। तशेंच ती सुवात बेगोबेग खाली करपाचे आदेश दिल्यात। संबंधीत धनी खंय हे धंय तयार करून ते प्लास्टिकाच्या कंटेनरांत पॅक करून तिसवाडी, बार्देस, पेडणे वाठारांतल्या रेस्टॉरंटांनी सप्लाय करताले अशी माहिती FDAच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या। मडगांव नवे SCPDA होलसेल मार्केटाची अवतिकाय जाल्या। वचून नव्या इमारतीचें उक्तावण जावंक ना, मात नव्या इमारतीत कोयराच्यो राशी तशेंच सोऱ्याच्यो बाटल्यो दिश्टी पडटात। नवे होलसेल मार्केट बार्र जाला। ह्या मार्केटाची सारकी देखरेख जायना अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय सांगता। मार्केटाचे देखरेखीचेर लक्ष दिवपाची गरज आशिल्ल्याचें विजयाचें म्हणणें।
सावड्डे पुला लागसार आशिल्लो नुस्त्याचो बाजार भौशीक बांदकाम खात्यान काडून उडयला। हाका लागून नुस्तें विक्रेत्यांचेर संकश्ट आयला। देखून नुस्तेकारांनी संबंधीत पंचायती कडेन नुस्तें विकपा खातीर दुसरी सुवात उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी थळावे नुस्तेकार करपाक लागल्यात। वास्को नव्या नुस्तें मार्केट कॉम्प्लेक्साचे 25 सप्टेंबराक उक्तावण जातलें। शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांचे हस्तुकीं हे उद्घाटन जातलें म्हणून वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांणी माहिती दिली। शुक्रारा आमदार साळकार हांणी गोंय राज्य शारी उदरगत विभाग आनी मुरगांव पालिकेच्या अधिकाऱ्यांसयत नव्या नुस्तें मार्केट कॉम्प्लेक्साची पळोवणी केली। सीपी राधाकृष्णन हांणी देशाचे 15वे उपराष्ट्रपती म्हणून सोपूत घेतलो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हिणें तांकां पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो। सोपूत विधी सुवाळ्या खातीर देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सयत वेगवेगळे केंद्रीय मंत्री आनी आदले मंत्री हाजीर आशिल्ले। उपराष्ट्रपती पदाचो राजीनामो दिल्ले जगदीप धनखड हे लेगीत ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। सीपी राधाकृष्णन हांणी इंडिया आघाडीचे उमेदवार बी सुदर्शन हांचो पराभव केलो। सीपी राधाकृष्णन हांकां 452 मतां मेळिल्लीं जाल्यार इंडिया आघाडीच्या बी सुदर्शन रेड्डी हांकां 300 मतां मेळिल्लीं। शिक्षण खात्यात जाल्ली नोकर भरती प्रक्रियेत घोटाळो जाला असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी प्रशांत नायकान केला। शिक्षण खात्यात कितले शिक्षक शिक्षिकांक कायमस्वरुपी कामार रुजू केल्या तशेंच कितल्यांक कंत्राटी पद्दतीन कामार रुजू केला हाची सविस्तर म्हायती दिवपाक शिक्षण खातें अपयशी थारला। देखून मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रकाराचेर लक्ष दिवन दोशींचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली। संबंधितांनी फावो ती पावलां उबारूंक ना जाल्यार न्यायालयाचे दार खटखटायतले अशी शिटकावणी प्रशांत नायकान दिली। गोयच्या लोकांसयत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी विरोध केले उपरांत एमआरएफ कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्ग कुडाळ वाठारांत आयोजित केल्लो नोकर भरती रद्द केलो। कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नोकर भरती रद्द जाल्ल्याचे सिंधुदुर्ग जिल्हो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचो अध्यक्ष धीरज परब हांकां इमेला वरवीं कळयला अशी म्हायती मेळ्ळ्या।
सत्तरी पंचायतीचो पंच वांगडी दीपक गांवकाराचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात वाळपय पुलिशेन दोगा बिगर गोंयकारांक अटक केल्या. मूळ बिहारचो राहुल कुमार आणि तामिळनाडूचो एस मकंदर सक्तीवेल अशी अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां जावन आसात. बेरेस्तारा पंच दीपक हाचेर दोगा बिगर गोंयकारांनी हल्लो केल्लो. हे विशीं कागाळ केले उपरांत पुलिशेन दुबावितांक ताब्यांत घेवन रीतसर अटक केली. अज्ञात व्यक्तीन रायच्या मारिया क्रास्टो हाच्या घराच्या वाठारात प्रवेश केलो आणि तिच्या गळ्यातली 20 ग्रामाची भांगराची सरपळी कोसून काढली. ते उपरांत तो थंयच्यान पळून गेलो. पुलिसांनी अज्ञाता आड गुन्यांव नोंद केला. पुलिसांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रायची मारिया क्रास्टो हाच्या घराच्या वाठारात एका मनशान प्रवेश केलो आणि तिच्या गळ्यातली सरपळी कोचून काडून पळून गेलो. चोरिल्ल्या सरपळीचे मोल सुमार 1 लाख रुपया आशिल्ल्याचे कागाळदार सांगता. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. असोल्डे केपेच्या सार्थक नायक हाचे कडल्यान 83 ग्राम गांजो कुडचडे पुलिसांनी जप्त केला. ह्या प्रकरणात ताका अटकूय केल्ली आसा. ह्या तरणाट्या कडल्यान सुमार 8,300 रुपयांचो 83 ग्राम गांजो जप्त केला. कुडचडे पुलिसांनी पंचनामा करून नायक हाच्या आड गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. हवामान खात्यान गोंयांत 13 ते 15 सप्टेंबर मजगती वादळी वाऱ्या सयत मध्यम ते उटंगराच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. त्या प्रमाणे ह्या 3 दिसां खातीर पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. जाल्यार 15 ते 17 मजगती किरकोळ पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. भारतीय हवामान खात्यान मराठवाडा, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरा वाठारांत उटंगराच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. असोच पावस आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगड, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातल्या मध्य भागातूय पडपाची शक्यताय उक्तायल्ली आसा. मजगती पश्चिम बंगाल, काश्मीर, लडाख, बल्तिस्तान, मुझफ्फराबाद, ओडिशा, तामिळनाडू, पुडुचेरी आणि कोडायकल वाठारांत वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या.
अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेने आपल्या कुशळता ई लर्निंग आणि टेलिमेडिसिन सुविधेत दा विन्सी सर्जिकल रोबोटाचे उक्तावण केला। हे पावल भारतातल्या रोबोटिक शस्त्रक्रियेच्या प्रशिक्षणात महत्त्वाचं मार्गदर्शक थारतले। देशात पहिलेच फावट केल्ली ही या रोबोटिक्स पद्धतीची स्थापणूक जावन आसा। देखून एम्स दिल्ली ही भारतातली एकमेव संस्था जिणे ही सुविधा आस्पावून घेतल्या। या सुविधेत मेट्रॉनिक कंपनीचो युगो रोबोटिक प्रशिक्षक पहिलीच आसा जो विद्यार्थी रहिवाशी नर्सी आणि प्राध्यापकांक रोबोटिक शस्त्रक्रियेचे प्रशिक्षण दितलो। डेंग्यू मलेरियाच्या केशी वाडटात लक्ष दियात अशी सुचोवणी केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान सगळ्या मुख्यमंत्र्यांक दिल्या। डेंग्यू मलेरिया काळाबंद घालपा खातीर गरजेच्यो उपाय येवजण्यो करच्यो, जागृताय करची अशी सुचोवणी मंत्रालयान दिल्या। सगळ्या राज्यांनी केंद्रशासित प्रदेशांनी 20 दिसां खातीर एक्शन प्लान तयार करचो अशें मंत्रालयान कळीत केल्लें आसा। भारत आणि अमेरिकेचे सैमिक इष्ट आणि भागीदार द्विपक्षीय वेपाराच्या कठीण प्रश्नांचेर दोनूय वटांनी सकारात्मक आणि यशस्वी उपाय सोदून काडटले हातूंत दुबाव ना। राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांच्याकडेन बेगीन संवाद साधपाची संद मेळटली अशें दोनूय देशांमदल्या सध्याच्या वेपारी वादाचेर अमेरिकेचो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी केल्ल्या टिप्पण्यांक सकारात्मक जाप दितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें। मुक्त वेपार करारा संबंधी अमेरिकेकडेन सक्रिय उलोवणी सुरू आसा अशें केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें। सिक्कीमातल्या रिंबिक गावात दरड कोसळिल्ल्यान 4 जाणांक दुर्दैवी मरण आयिल्ल्याचें कळ्ळां। मध्यान रातीं घडिल्ल्या घडणुकेंत 3 जाण बेपत्ता आसात। एकलो जखमी जाला जाल्यार मरण आयिल्ल्या मदीं 3 जाणां एकाच फामिलींतली आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां। पावसाक लागून बचाव कार्य करपाक कळाव जालो, मात बचाव कार्य सुरू आसतना 7 वर्साच्या भुरग्याक जीवदान दिवपाकूय यश आयलें। लखनौच्या काकोडी जिल्ह्यात जाल्ल्या बशीच्या भिरांकूळ अपघातांत 5 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 10 जाण गंभीर जखमी जाल्ल्याची माहिती उक्ताडार आयल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ड्रायव्हराचें नियंत्रण गेल्ल्यान बसीचो टँकराक धक्को बसलो आनी ती उमटली। ती बद्द हेट 20 फूट खोल दरीत कोसळ्ळी। जंय हो अपघात घडलो थंय रस्त्याचें काम सुरू आशिल्लें आनी तेन्नाच रस्त्याचेर टँकरांतल्यान उदक शिंपडायिल्ल्याचें थळावे सांगतात। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा।
दिल्ली पोलिसांनी धडक कारवाई करून तिगा उंटाक ताब्यात घेतला। हय, तुमकां आयकून अजाप दिसतलें, पण ह्या तिगा उंटाक सोऱ्याच्या तस्करे खातीर वापरताले अशी धक्कादायक बातमी उक्ताडार आयल्या। रानावटेंतल्यान ह्या तिगा उंटांचेर बेकायदेशीर रितीन सोऱ्याची तस्करी करपी 5 जाणांकूय पुलिसांनी अटक केल्या। ह्या कारवायेंत वाटतं 42 सोऱ्याची बॉक्सां जप्त केल्या। त्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि उत्तराखंडात पावसाच्या सवाराक लागून जाल्ल्या परिस्थितीचो आढावा घेतलो। उत्तराखंडात पावसाक लागून ढगफुटी, पावसाळ्यात कोसळपाच्यो घडणुको घडल्यो, जाका लागून लोकशीट बरीच विस्कळीत जाली। लोकांची घरां व्हांवन गेली, गोरवां आनी हेर जनावरांक आपलो जीव वगडावचो पडलो। देखून ह्या सगळ्या लुकसाणाची भरपाय करपा खातीर तशेंच घरांची दुरुस्ती आनी नवी घरां बांदून दिवपा खातीर प्रधानमंत्री आवास येवजणे अंतर्गत सुमार 1200 कोटी रुपयांची आर्थीक मसत जाहीर केल्या। मजगतीं मरण पाविल्ल्या लोकांच्या घरच्यांक दरेकी 2 लाख रुपयांची आर्थीक मजत आणि गंभीर जखमी जाल्ल्यांक दरेकी 50,000 रुपयांची मजत दिवपाचें आश्वासनय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या बसकेंत दिलें। जामा नेटवर्कान प्रकाशित केल्ल्या अभ्यासान भारतात 2015 ते 2019 मजगती सगळ्यात चड कॅन्सर दुयेंती मदीं बायलांचो आंकडो चड आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां। ह्या अभ्यासात वाटतं 70,82,023 कॅन्सर केशींचो आस्पाव आशिल्लो। हातूंत सुमार 2,06,457 कॅन्सर दुयेंतींक मरण आयलें। 50% बायलां जाल्यार 49% दादले दुयेंतींचो आंकडो आशिल्ल्याचें ह्या अभ्यासात स्पश्ट जालां। कॅन्सर हो जीव घेणो दुयेंस आसून दर वर्सा लाखांनी लोक हाका बळी पडटा। कॅन्सराचे प्रकारूय खूब आशिल्ल्यान तातूंत तोंडाचो कॅन्सर हो सामान्य आशिल्ल्याचें दिसून आयलां। चड करून जे तंबाखू गुटखा खातात तांचे मदीं हो कॅन्सर चड प्रमाणात पसरिल्लो आसा। मात कॅन्सर जावचे पयलीं कांय म्हत्वाची लक्षणां दिसून येतात, देखून ती वेळार वळखुवप खूब गरजेची आसा। तोंडाक तांबडे वा धवे रंगाचे दाग पडप, सूस येवप वा गांठ पडिल्ली दिसून येवप, तशेंच उलयतना आडखळ निर्माण जावप, जेवतना त्रास जावप, कानांत दुखप, अकस्मात वचन कमी जावप ही लक्षणां दिसून आयल्यार बेगीनूच उपचारा खातीर दोतोरांचो सल्लो घेवपाचेर भर दिवप गरजेचें आसा। गोंयांत BSNL मोबायल सेवेचो कॉल ड्रॉप दर सगळ्यात चड म्हळ्यार 3.94% आसा, जाल्यार एअरटेलाचो सगळ्यात उणो फक्त 0.43% आसा। डेटा डावनलोड स्पीडीत जिओ मुखार आसा। भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरणाच्या सर्वेक्षणांतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या। हे खातीर प्राधिकरणान जुलयात गोंयांतल्या विविध वाठारांनी तपासणी केल्ली। ट्रायन, वास्को, कोलवा, कुंकळ्ळी, केपें, दवडले, मडगांव, वेर्णा, बांबोळी, मिरामार, पणजी, कदंबा बस स्टँड वाठार, पणजी मार्केट, मांडवी पूल, गोंय वैजकी महाविद्यालय ह्या वाठारांत विविध चांचण्यो घेतिल्ल्यो। तातूंत वड्ड 261.8 किलोमिटराचे शार वाठार, 3.9 किलोमिटराचो दर्यादेग वाठार, 8.9 किलोमिटराची चलत केल्ली चांचणी आनी 9 भौशीक हॉटस्पॉटांचो आस्पाव आशिल्लो। तातूंत कॉल यशस्वी तरेन लागप, कॉल ड्रॉप, डावनलोड आनी अपलोड वेग हाची तपासणी केल्ली।